जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. लुकाचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुद्याच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दडवडान गेली आणि जकारासाच्या घरान भितर सरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बालकान कुशालकायेन उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आणि व्हडल्या ताल्यान तिणें म्हणलें, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बालकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्बलिश्ट तो पवित्र ताचें नांव. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत घर दोतोल्यांक घुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरावेले शेवटिता. खालत्यांक मनशांक उंच उबारता. भुकेलेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोना घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे सोस्तीक नितेकाली केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. देवाचें उतर हे.